सभापतीक विधानसभे भायर हेर खंयच्या विशयाचेर उलोवपाचो अधिकार ना, मात तरी आसतना सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत मायनिंग प्रश्नार सरकाराची बाजू मांडून जनतेची दिशाभूल करतात. जरी तर सभापतीक राजकारण करपाचेच आसत तर तांच्यांनी सभापती पदाचो राजीनामो दिवचो म्हण मागणी गिरीश चोडणकर हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, गोयची प्रमुख विरोधी पक्ष, गोयच्या असेंब्लीनी आनी गोंय असेंब्ली भायरूय बीन आनी प्रमुख पक्ष आसले कारणान जे कॉन्स्टिट्युशनल सेटअप आसा आनी डेमोक्रेटीक जी नॉर्म्स आसा ती आमी फुलफील करपाचे वेगळे वेगळे प्रयत्न आमी करीत आसतात. आनी तितूंतले मुख्य प्रश्न हे आसा आमचें काम की सरकाराचेर प्रश्न, सरकाराच्या कामाचेर, सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचेर आमी प्रश्न उचलप, आमी प्रश्न करप. गोंयच्या वतीन काल सभापतीन एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की ताणें हेजेर परत उलयला आसतो, कारण सभापती हो आपलें काम जें आसा तें करना. मंत्री कितें सांगता ते मंत्री उलयता ते सरकारा वतीन उलयता. सो निलेश काब्राल उलयला ते एक वटच्यान सरकाराच्या वतीन उलयला. सो थंय सभापतीक इंटरफेर जावपाचो रोलूच ना. सभापतीचें काम असेंब्ली कितें आसा जाल्यार ताणें उपस्थित करप आनी ताणें न्याय दिवप. हो सभापती आसा तें सगळें काम सोडून मुख्यमंत्री जावपाच्या ताका चड घाई जाल्ली आसा आनी ती घाई तो दाखयता उक्ती करून. आनी तो आपलो जो रोल आसा सभापतीचो थंय तो कॉम्प्रोमायज करता. तो जावं थंय फ्लॅग होस्टिंग करून, जावं थंय सरकारा वतीन थंय भाशण करता. तेजेर आमी ऑब्जेक्शन गव्हर्नरा कडेन दिल्लें आशिल्लें, तेजेर कांय कारवाई कांय जाली ना. आयज तेचो आनीक स्टेटमेंट आमकां वाचपाक येता की ते म्हणटा मायनिंग हेजेर की कांय ना, लोक विसरले म्हणटात मायनिंगेचेर, आनी मायनिंग हो प्रश्न नाच म्हणटा, आमी जिखतले म्हणटात. म्हणजे फटींग उलोवपाक सुद्दां एक लिमीट आसपाक जाय. हो तेजो पयलो भाग. आयज मायनिंगेचे लोक अजूनही रस्त्यार आसात, अजूनही त्यांचो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. सरकारान एक वर्साक सरकाराक एकूच अचिव्हमेंट जाला. 3 खासदार, एक केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री आनी सगळं सरकार, तांकां एक हेजेर यश येयल्लें आसा. तांकां अभिनंदन करता हांव तेंचें. एक वर्साचे तेंचे अचिव्हमेंट. पंतप्रधाना कडेन एक वर्स जालें ते अपॉइंटमेंट घेताले, ते पयर तांचो एक अपॉइंटमेंट मेळ्ळो पंतप्रधाना कडेन. जेन्ना भुरग्यांची स्कुलाची फी भरपा पडटा, कॉलेजीची फी भरपा पडटा, तेन्ना मायनिंगेचे सगळे त्रास जाले ते कशे विसरतलो. जेन्ना बँकेचो लोनाची नोटीस येता, जावं ती डेट येता इन्स्टॉलमेंट भरपाची, तेन्ना हे लोक कशे विसरतले. सो हे सगळे प्रश्न जे सांगतात की परत तो फुटोवपाक सोदपाचे एक प्रयत्न करतात. हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता, तूं सभापती आसा, तुका तर हें सगळें राजकारण सगळें करपाक जाय. तूं सभापतीचो ताबडतोब तूं राजिनामो दिवपाक जाय आनी हें सगळें जे पॉलिटिक्स कितें आसा तूं अवश्य कर. पूण तूं कॉन्स्टिट्युशनाचे तूं अन्याय करता. ते कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन आसता तो प्रमोद सावंताचो न्ही. स्पीकर हॅज अ कॉन्स्टिट्युशनल रोल टू प्ले. तूं तेजेर अन्याय करता. ती फ्लॅग होस्टिंग करून अन्याय केले. आतां तूं कॅबिनेट मिनिस्टराचो तूं काउंटर करता. एक्चुअली कॅबिनेट मिनिस्टरान सरकारा डिफेंड करपाचें आसता, तूं वयता ते सरकारा डिफेंड करता. सो बरें जातलें की तूं राजिनामो दी.